किती झाड पडले म्हणून ऐकपा आयले। हाँ मागीर तुळशीदास रावत हांगा बोमवाड्या तुयेंच्या 3:30 सुमार एक वादळ चक्रीवादळ कशें एक येयलें आनी ते उबे लायनीनच अशी सभोवताक जी घरां आसली ती प्रज्योत नाईक प्रज्योत प्रकाश नाईक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडली। 2 सायले, 2 भेंडी अशी झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तेंचें। तेच उबे लायनीन ताच्या फुडें आनी एक सुनील नाईक म्हणून तांच्या घराचे कंप्लीट पत्रे गेले उडोवन। तशें किशोर नाईक तांच्या घराचे गेले, विजय नाईक हांच्या घराचे एक उबे लायनीनच अशें वादळ कशें वचोन तांचे मेजर ह्या घराचेर जे प्रज्योत नाईक यांचे घर जे आसता न्ही ह्या घराचेर कंप्लीट खूपच लॉस जाले। ओके, डॅमेज भरपूर जालें। डॅमेज भरपूर जाले। 3-4 झाडां एकाच घराचेर पडली। अच्छा, एका बोमवाड्यार आसा आनी एक वादळ कशें येवन हांगा घराचेर खूब लुकसाण जालें। झाडां पडला दोनूय सायडींनी, तशेंच लोकांच्या घराचे पत्रे हुबोवन गेले हांगा बोमवाड्यार आनी तांचें खूब लुकसाण जालें। हेच्या खातीर तुमी कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान बी हे बी करून घेतले? पंचायतीच्या थ्रू जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते तांकां जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी तांकां हेल्प करतली। ओके, अंदाज कितले बी लुकसाण जालें आसतलें अशें कितें कळटा? प्रायमरी आतां सांगू शकना सध्या, कंप्लीट झाडां बी काडल्या नंतर एक्चुअल लॉस कळू शकता। ओके, येस, थँक्यू। माझे नाव अनिल हरमकर। भाई निसर्ग खूब कितें जाता हें आयज हें व्हडलें उदाहरण। आयज तुमी पळोवंक शकता हांगा कितें एकाच घराचेर म्हाका 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या, थंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा। सरकारान कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन म्हणटा की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी कितें थोडी मदत करूं शकता। परत आनीक आमचो एक आमदार आसा तेणी हेचेर लक्ष घालचो। सद्याची परिस्थिती आतां हांगा हेचे सगळे नळे बिळे गेले, ताका आतां मातशें कितें जाता जाल्यार आमदारान येवन तो तेचेर ताडपत्री घालची जाता जाल्यार की कित्याक आमच्याच गांवचे लोक सगळे। टोटल कितले घराचेर इफेक्ट जाला? टोटल घरां म्हाका दिसता आतां 1, 2, 3, 4, 5 घरां टोटल कितें तरी हें जालें मातशें। ओके, हेतून कोणाचो हें करूंक शकना आमी, पूण हें जालां तें खूब अशें वायट जालां कशें दिसता की ह्या टायमार पावसाच्या दिसांनी हें अशें जावप म्हटल्यार बरोबर। इन्सिडेंट आहे 4 सुमार म्हाका कॉल येयला हो जो एरिया आसा तुवें कोणाळे म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडली। सुरू आसा पळय तांणे टर्नआउट केलो। एक संदेश आरोपकराच्या घरा कडेन आसा आनी सोनिया वालिया त्या सायडीन आनी संदेश आरोपकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पयलीं त्या सायडीन आनी तेजें घर आसा टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व जाता। ओके, सो म्हजो स्टाफ आतां काम करता आनी घरा आसल्या पत्र्याची शेड आसल्या कारणान वयर चडपाक जायना म्हणून आमी ताका सांगलें एक्सपर्टी कटर धाड म्हणून तेणी प्रोवायड केला आनी काम लागतले जातले। डॅमेज बी कितें सर? डॅमेज नायक म्हणून आसा पळय प्रकाश नायक तेजे घराचे फाटली पडवी आसा ती पत्र्याची शेड आसा ते डॅमेज आसा हे अरावंड 60-70 हजार आसतले। ओके सर, घरात पडलेले आसा ते कोट केल्या उपरांत कळटलें। ओके सर, ओके। आता ह्युमन इंजुरी तशें कांय ना? ह्युमन इंजुरी अशें कांय ना। ओके, थँक्यू सर।